तुझे सोवे आंसू मोगाल वावरानो आणि उदीक करून कुट्टालच्या फिरदोसकरान आयज आमी आमच्या आस्कऱ्या बागेवन फिलीप आनी चाको हांची दोगांची परब सुमरता. जेजून आपोस्तां विचले आकारले आनी देवाचें राज अंबोला त्या आख्या संवसाराच्या शुभापर्यंत बोरगटोक पाठयले. बागेवन फिलिपान आनी जाकोबान आपल्या जिवितांत परगटणे सेवेक रोगदान आनी आडकुळी परिस्थितींत पर्यंत देवाचें राज जेजूचे शुभापणान बोललें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या बळान विस्तारीत केले. आमी आयची परिस्थितींत जंय आमी आसा थंय आमी बरेपण वाडटले आनी निराशेपण पयस करून सेवेच्या रावणान बरेपण वांटूंक मागतना ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस हाका लागून आडकुळी भोगतल्यांक समाधान सेवा दितल्यांक बोड आनी पिडा पयस सावन बागेवन फिलीप आनी जाकोबाच्या मजती ह्या पवित्र दिसाचे भेटेक देवा बापाचो आदार मागुया. कोणान हाडलेले जेजूचे जिवीत बागेवन फिलीप जाकोबा दोरदुतांनी सगळे साता भक्तांनी वाटले ते भाशेन आमकां वाटूंक आदार मागतना सगळ्यात फावटी जेजू आमकां सदांपणान जिवीत दिवंक आयला हे चुकलेल्या खातीर मानून घेवन असल्या दुसऱ्या भक्तांचे भोगसणे मागली. हांव पातकी सोबतीचा देवाक आतुरता वावयलो मोसो दुनियाचा सांगता मनात चिंतून आनी वाचता वायट आदरून आनी बरें सोड हांवें जायती पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे प्रसव बाईचो सदांच संपार मारी सगळ्या देवतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव मेळलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सो पिता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Sansa
प्रार्थना मागूया आमच्या एक लक्षात आमच्या या गावात राबलेल्या कृपा खातीर आमचे गांवचे आशीर्वाद कृपाशी मागूया आमची गांवची प्रोटेस्टां पयस आसा ताकाय राग सांबाळ ताकाय सगळ्या आशीर्वादांवर आनी हेर गरजो संवसाराच्यो गरजो आमच्या ह्या जेजूच्या पांयाचेर दवरूय ह्या दिसांनी संवसारांत जायत्यो आडखडी आमी जाणा पळयता आनी आयकता ही कोरोना व्हायरसाक लागून ह्याय सगळे पिडेंत आसलेल्यांचे देवाचो आशिर्वाद ताका सेवा दिलेल्यांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागली आनी आमची एक एकल्याची मागणी आमी बापाशी दवरूया. आयच्या दिसाक जो दीस पाळटल्यांचे काजाराचो दीस पाळटल्यांचे समोर करतल्यांचेर आशिर्वाद मागता. सर्वेश्वरा कोणवाड्या बापा जेजू खातीर आपले रोगोक वागयलें त्या तुझ्या दोन दुता बागिमोन फिलिपाची आनी जॅकोबाची आयज आमी परब समरमता. तांच्या मागण्यांक कान दी आनी तुझ्या पुताच्या कश्टा मदनांत आनी पुनर्जीवणपणांत आमकांय वांटो दी. अशें तुका रूप घडोवन सासणान दादोशी जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सभेक पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. देवाचो 50व्या दिसाचे पोरबी सुमयान पेद्रून जुदेवान म्हणलें, तुमी कुर्सार मारलो त्या जेजू देवान ईश्वर आनी अभिषेक केलो म्हूण इस्रायलाचे आख्खे घोराणी तीरपणान जाणा जावची. ही उतरां आयकुनी ताका मोठ मोठ भोगली आनी पेद्रू आनी हेरां दोन दुतां तांणी म्हणलें, भावानो आमी कितें करचें? पेद्रून जाप दिवंक म्हणलें, जिवीत बदलात आनी तुमच्या पातकाचे बोगसणे जोडून जण एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक जी देवान पासवणी केल्या ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसतल्या समेस्तां खातीर. आमचो सर्वेस्पूर देव आपणाशी आपूण हाडटलो तितलेय खातीर. जायते हेर सांगून ताणें आपली गोवायकी दिली आनी ताका असो उलो केलो, हे नुस्तें विणकेंतली तुमकां सोडून घेया. तेन्ना तांणी ताचें उतर बांदून पवित्र स्नान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3000 लोक ताच्या जोम्यान भितर सरले. देवाचे उतरी देवाचे जगभर गीत गावया सोबी म्हजो मोग.
पाजिवोत पावलो कोरिंतकारांक बरयलेली पयली चिटी वेरें वाचली. बाबा भगिनो, हांवें तुमकां ओळखूंक केला, तुमी मानून घेतला आनी थीर बाबाटान सांबाळटा त्या शुभ वर्तमानाचो तुमकां आतां उगडास करता. हांवें तुमकां तें ओळखूंक केला, तशेंच तें तुमी सांबाळशात जाल्यार ताचे वरवीं तुमचें तारण जातलें, नाजाल्यार तुमचो बाबाक निर्फोड. बरें तर, पयले सुवातेर हांवें शिकोवन घेतल्या तीच तुमकांय हांवें दिल्या. म्हणजे पवित्र पुस्तकां प्रमाणे क्रिस्त जेजू आमच्या पांचका पासत मेलो, ताका निकी पिलो. पवित्र पुस्तकां प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जालो आनी केफासाक आनी उपरांत 12 तो दिश्टी पडलो. त्या उपरांत एकाच फाराक 500 वयर अदीक बाबा भयणीक दिश्टी पडलो आनी जायतीं जाणां आजून जिवी आसात आनी थोडीं मरून गेल्या. मागीर दिश्टी पडलो जाकोबाक आनी त्या उपरांत सगळ्या 2 दुतांक. चड शेवटी म्हाकाय दीस बरचे आदीं जल्मलोल्याक तो दिश्टी पडलो. देवाची उतर. देवाचे उद्गार. जेजून फारिसेवांक म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, जो मेंढऱ्याच्या गोट्यान दारांतल्यान न्हय दुसरे वटेन भितर सरता तो चोर आनी नागोणो, पूण जो दारांतल्यान भितर सरता तो मेंढऱ्याचो गोवळी. ताका दार धांपून दार उगडटा. मेंढरां ताचो ताणो आयकतात आनी आपल्या मेंढऱ्यांक तो आपल्या नांवान उलो करता आनी तांकां भायर व्हरता. आपल्या मेंढऱ्यांक भायर हाडटच तो तांचे फुडें चलता आनी मेंढरां ताचो ताळो अडकता देखून ताचे फाटल्यान वेतात. पोरक्या फाटल्यान ती वचनात, पूण ताची सोशिरी ती पळोवन वेतात, कित्याक पोरक्यांचो ताळो ती अडकनात. जेजून तांकां ही मोपाल सांगली, पूण जे तो तांकां म्हणटालो ताचो पोरको तांकां मेळ्ळो ना. देखून जेजून आनीक एक फावट तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, हांव मेंढऱ्याचें दार. म्हजे आदी आयल्यात ते सगळे चोर आनी नागोणे,
मेंढ्यांनी तांकां लेखूंक ना हांव दार म्हज्यांतल्यान जोर कोण भितर सरत ताचें थारोवन जातलें आनी तो भायर भितर सरतलो आनी ताका चोरो मेळटलो चोर येता तो फकत चोरून मारून उडोवंक आनी पाड करून घेता हांव आयलां तो तुमकां जिवीत मेळचे खातीर तें तांकां सुभावपणान मेळोशें करचे खातीर आयलां जेजू क्रिस्ताचे शुभ मागे हांव आयलां तो तुमकां जिवीत मेळचे खातीर तें तांकां सुभावपणान मेळो शें करचे खातीर आयलां पवित्र पयलीं आयज पास्काचो चवथो आयतार आमी सुमरता तेच बरोबर ह्या आमच्या पुताची पिरगोजीन व्हडा दबाज्यान आमी भाग्योन फिलीप आनी जाकोब हांची बरो आमी सुमरता तर तांच्या जिविता खातीर देवाक आयज आमी वाचुया आर्गां दिवया आनी कोण बरी जेजून ह्या संवसारांत घेवन आमकां सुभावपणान जिवीत वाडली हेंच जिवीत आमी एकामेकांक वाडूंक भाग्योन फिलीप आनी जाकोब आमकां दी ह्या आयच्या विशयाचेर म्हजो नियाळ करता आसतना एक ल्हानशी काणी म्हज्या मनांत आयली एक खंय पारवो आसलो आनी हो पारवो खंय सदांच सकाळी फुडें जार्दिनांत एका धोब्या गुलाबाच्या झाडार खंय तो वचून बसतालो आनी ते भशेन सकाळी तो ह्या गुलाबाचेर पडून आनी जेन्ना सुर्याची किरणां ताचेर पडटाली ही सोबिताय पळोवन खंय तो खुशाल जातालो भरभरता आनी असले वेळार खंय ह्या धोब्या गुलाबान हीच बरी संदी म्हूण चिंतून खंय ताका एक प्रश्न घातलो वो ताका सांगलें पडे ह्या चांदिनान सगळो लोक येता तो तांबडी गुलाबाचें झाड आसा थंयसर बसता वो कांय जाण मोगी आपल्या दुसऱ्या मोग्याक तांबडे गुलाब दितात म्हाका कोणूच लेगीना सगळीं जाण तांची अदीक तोखणाय करतात तांचो ह्या तांबड्या गुलाबाचो अदीक मोग करतात आनी निराशी जावन खंय ह्या धव्या गुलाबान पारव्याक म्हणलें तूं म्हाका एक काम करशी आनी पारव्याक म्हणलें सांग हांव तुजो मोग करतां म्हणटच म्हाका सांग हांवें तुका कितें केल्लें आनी ह्या धव्या गुलाबान म्हणलें खंय म्हाका धवो आसा तूं तो तांबडो रंग दिवंक शकताय आनी असले वेळार खंय पारवो पुसपाक माथ्यार पुसू सापडलो खंयच्या कलाकाराक हाडून ह्या धव्या गुलाबाक तांबडो रंग दिवंक आनी कांय उपाय ना जावन सरशेवटी ह्या पारव्यान कितें केलें जाय आपलो पांव ह्या झाडार जो कांटो आसलो ताका खंय ताणें तोपलो आनी जें रोगत व्हांवंक लागली हें रोगत घेवन खंय आख्या ह्या धव्या गुलाबाक खंय शिपडायलें आनी जो धवो गुलाब आसलो आपल्या रोगतान खंय पारव्यान तांबडो करून उडयलो हे भशेन आपलेच जिविताचें समर्पण केलें आपलो पारवो सोंपलो खरो पूण ह्या गुलाबाची इत्सा आसली ती ताणें पुरी केली मोगाच्या परिवारान असलेच कितें जेजू बरो गोळी आनी मनशां सगळें केल्लें आमी पळयना पवित्र पुस्तकान आमकां जायतीं उदाहरणां मेळटात जंय जेजून पातक्या सभेक मोग दाखयलो पोट फुटलेल्या सभेक थोंड्या सभेक कुड्ड्या सभेक भेऱ्या सभेक तांकां बरी करून तांच्या जिवितांत जेजून खुशालकाय जेजू जावन आसा बरो गोळी ह्या आयच्या शुभ दबारांत आमी आयकलां
तोच म्हणटा हांव मेंढऱ्याची गाय. तर मोगाळ प्रेमानो आनीकूय पवित्र पुस्तकान आमकां जायतीं उदाहरणां मेळ्ळ्यांत. जाग्यो जाका लोक चोर म्हणटाले. जेजू ते वाटेन वेता आसतना म्हणटा जाग्यो घाला देव आयज हांव तुमगेर येता. मातयो 2 मुसुलदार जाका लोक पयस करताले. जेजू मातयो म्हणटा मातयो म्हज्या फाटल्यान ये. आनी तरेन मोगाळ प्रेमानो साबार सुवातांनी आमकां मेळटा जेजू शेड्या सवय बरो गवळी जाता. आमचे फिरकोजीन आमी बागयोन फिलीप आनी जाकोब हांची बरोवप आमी करता. जेजून 4 जाणांक शिसान पयले आदलो एकलो फिलीप जावन आसलो. ते वाटेन पासार जाता आसतना जेजून फिलिपाक पळयलो आनी म्हणलें म्हज्या फाटल्यान ये. आनी रोखडोच पळयता हांव फिलिपान जेजूचो धाडो आयकलो आनी ताचे फाटल्यान बस आमी फिलिपाची देख घेवची गरज. कित्याक ताणें जेजूचो धाडो आयकलो. आयज आमी पळयता जायते ताळे आमकां आयकूंक येतात. बऱ्या घोड्याचो धाडो हांव आनी तो पडटलो आमकां आयज आमी आमकांच विचार करूया. दुसरे सुवातेर बागयो फिलिपान जेजू मेसिया म्हणून मानून घेतलो. आनी हेच पासून जेन्ना जेजू सोशितो वेता आनी परत येता नातानाएल ताका मेळटा. आनी नातानाएलाक तो सांगता आमकां जो पुर्वजांनी सांगून दवरलो मोइजेसाच्या शास्त्रांनी जे उलयल्लें पुस्तकांनी आमकां मेळटा तो आमकां मेळ्ळो. तो जावन आसा मेसिया. म्हणटच नातानाएल ताका विचारता हय तो तुमकां मेळ्ळो तर खंय रावलो. नाझारेत ह्या शारांत तो रावलो. जोजेचो आनी असले वेळार नातानाएल म्हणटा नाझारेत हें कितें बरें वेळ. असले वेळार फिलीप ताका म्हणटा यो आनी पळय. म्हणटच आमकां दिसून येता फिलीप वॉज अ वोकेशन प्रोमोटर. दुसऱ्यांकूय तो जेजू शिवडून हाडटा. मोगाच्या परिवारान जायती वळख आमकां जेजूची मेळ्ळी. आनी आमी जाणा जेजू खऱ्यांनीच आमचो सुखदार, खऱ्यांनीच तो मेसिया. आमी दुसऱ्यांक वा आमी कितले जाणांक जेजूचो शिवडून हाडल्यात काय. बागयोन फिलीप आमकां हेर बागयोन जोवाच्या शुभ वर्तमानांत 12व्या आवेस्परांत थंयसर आमकां मेळटा कांय जाण विदेशी ग्रेक विदेशी एके भशेन फिलिपाक येवन सांगतात आमकां जेजू पळोवंक जाय. म्हणटच हे आमकां दाखोवन दवरता की फिलीप एक बऱ्याचो बोवाचो मनीस, शांत मनाचो मनीस जावन आसलो. He was an approachable person, and that's the reason why people used to approach him easily. हांव आनी तो बरे स्वभावाची मनशां काय दुसरो लोक आमचे लागीं सोंपेपणी येवन कितेंय विचार पाचार करतात काय वो लोक आमकां पळयल्यारूच भियेतात. हयच तो रागिश्ट मनीस, ताजो टेम्परमेंट रोखडोच चडटा. जायते कोणे कडेन कितें सांगपाक करपाक कडेन लोक आमचे सोशी येना. असली मनशां काय आमी जाल्यार बागयोन फिलिपाची आमी देख घेवया. बागयोन जाकोब हाची ह्या आमच्या आस्पेऱ्याची बरोवप आमी करता. बागयोन जाकोबाक जेजूचें दर्शन मेळ्ळें. आयच्या ह्या दुसरे वाचपान आमी आयकलां जेजू परत जिवंत जाले उपरांत जायते जाणांक दिश्टी पडलो. आनी अशें आसतना बागयोन जाकोबाकूय दिश्टी पडलो. म्हणटच बागयोन जाकोबान कितें केलें सांगता जेजू परत जिवंत जाला हें वळखून घेवन ताणें उतरांतल्यान धोंड्यांतल्यान भोवायकी दिली. देवान जो आपणाक गूण दिल्लो चिठींतल्यान बरोवन जेजूची ओळख ही भशेन आख्ख्या संवसाराक ताणें भोंवयली. एक फुडारी कसो लोक ताका मान दितात. तो जेरुसलेम फिरकोचेंतलो एक खांबो कसो आसलो.
आनी फुडारी कसो जावन जायते बरेपण आनी तेच बरोबर जेजूची भोवायकी ताणें दिली. तर मोगाल प्रेमानो आयज ह्या आमच्या आस्त्यांची आमी परब करता भाग्योन फिलिपांच्या खरीतपणी तांणी जेजून हाडलेले हे सुवापणे जिवीत दुसऱ्यांक वाटले. जे गूण देवान तांकां दिल्ले हे गूण तांणी दुसऱ्यांच्या बऱ्याक तांणी वापरले. तर आयज जेन्ना आमी तांची परब करता खरीत भशेन तांचे देख आमी घेवया आनी हे ल्हान काणयेन पळयता पाटपणी ह्या पारव्यान आपलें सुरोगत व्हरून ह्या गुलाबाक तांबडो केलो आनी आपल्या जिविताचें समर्पण केलें. तेच भशेन आमी आमच्या जिविताचें समर्पण करुया. कोणीक ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरसाक लागून कोणीक आमी घरांतूच आसा. आमच्यान भायर वचून कोणीक व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू करूंक जायना. पूण घरांत रावन आमकां बाब साहेबान हे मागणी करूंक लायला. मागण्या उदेशी आमचो संबंद आमी वाडोवया. मागण्या करपी एके भशेन दुसऱ्यांक आमी घोटाय दिवया. आयज जायते जाण कश्टतात, कोणीक एपिडेक लागून कश्टतात, पूण थोडीं जाणां आसात दोतोर नर्सी तांची सेवा जाता. तर तसलेय पासून मागुया देवानूच तांकां बळ दिवं आनी आमी घडटा तो आदार सोकार आमच्याच सरभोंवतणी आसलेल्याक आमी दिवं आनी हे तरेन भाग्योन फिलिपांच्या जाकोबा भशेन आमी जेजूची गोवाय जावं ह्या मिसान आमकां सगल्या कृपा आनी बोर मागूं. आनी उबी रावन आमची भावार्थाची स्वता आमी पुरवण करूया. सर्वज्ञान देवा, सर्वविद्यान बापा, स्वर्गार पृथ्वीच्या वचणारा आनी जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्या सुखार आमच्या सभ्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं कृपी सांबाळो आमकां लायकायेचो बरो पोंस प्रातकाल ताणें क्रूस सोंसलें ताका क्रुसार चडलो तो मेलो ताणें गिगलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यातलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो स्वर्ग पिता देवाच्या उजव्या बोल्सार तुयें जिव्या मेल्यांची मजबी करून घेतलो स्वर्गांतल्या पवित्र आत्म्याक घातले पुरी सुबेनी वखदाचो एकदार पात्राचे बोसणे कुलीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. देव उपकार आमी घेवचे म्हणटा असले मनात आमची मागणी प्रकाशीत करूं. हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळचे खातीर सुवापणान मेळचे खातीर. आमचे ओतमीक फुडारी जेजू दिता तें सुवाप जिवितांत उदीक वाडोवप आनी धर्मीक रिती आनी संस्कारां वरवीं तांणी हें जिवीत कोचीक वाडोवंक मागया. हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळचे खातीर सुवापणान मेळचे खातीर. आमचे राजकीय अधिकाऱ्यांनी जिविताची राखण आनी वाट करतल्यो सवलत्यो सगळ्या वेगळेपणान दर एका नागरिकाक पावत्यो करूंक मागया. हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळचे खातीर सुवापणान मेळचे खातीर. पवित्र सभेन आमकां दिल्ल्या उपाया वरवीं आमी जेजूचें जिवीत जिवंक आनी देवान दिल्ल्या जिविताची उपाय करूंक मागया. हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळचे खातीर सुवापणान मेळचे खातीर. आयज दोन प्रांतीक सिमनारी आकारणीच्या घरा बसप भितरलो आयतार पाडटना आकर्शकांनी जेजूचें जिवीत आकारणी करतल्यांक वाडोवंक आनी आकारणी करतल्यांनी ह्या जिवितांत अदीक अदीक वाडोवंक मागया. देवान मनशाक
तांचे सेवे उद्देशी भोग सोपून जावच्या आनी क्रिस्ताची कूड बांदून घेवच्या. आयज आमी उक्तायण करात आमच्या आस्काऱ्याची भाग्योन फिलीप आनी भाग्योन जाकोब हांची परब समोरता. तांचे भाशेन सगळे परिस्थितीन वाडटान विस्वासान आनी प्रिती मोगाचे सेवेंतल्यान आमी जेजूचे नीज पाटलावदार जावं. क्रिस्ताचे कूड वो एकचार रोचून हाडप आमच्या गांवचे वावर धंद्याचे शेतां माटांचे परदेसान पयस आसतल्यांचे आनी अदीक करून ह्या दिसांनी कोरोना पिडीक लागून पोस्ट आडकुडी भोगतेल्या एकोवणी सेवा दिलेल्या वैजान नर्सींग सरकारी अधिकाऱ्यांक आनी बऱ्या मनाच्या मनशांक सुभाम आशिर्वाद करूं आनी सगळे तरेच्या वायटा विघ्नांनी आमकां निवारून भाग्योन फिलीप आनी जाकोबाचे मजतीन देवाचो आदार मागूं. सुखीच्या बाबा या मी मागणी तुझे शिकवल्यात आणि आमच्या काळात जायचे बोध संस्कार होती आहात या मी तुझे मुखात होता जायती कोणी भुरगीं उणी करून परीक्षेक जबाब दिवचे आनी आतां काही आडकुडेक लागून कोणेची परीक्षेक जबाब दिवंक पडवता ती घडी स्ट्रेस जाता ते भुरग्यांचे सगळे तरणाट्यांचे तुजो आशिर्वाद मागता आनी आमचे गोंयसान तुवें पावोन मागता क्रिस्त आमच्या सगळ्या वरवीं आमेन. गंजवा C14 देणी आमची. देणी आमची भेटून खाता आमची कर्ज दादून आमची Musia Babrino, Musia Cembelitan, Soto Beda de Bapak, Manta Toslen Sam Magat, Musia Belitan, Priticia Bapak, Bagimon Filipan Jakob Anche Putri Semuya, Ami Tuga Bongtau di Deni Kuswikar Kor, Pushta Dogam Sapodल्या, Kya Amsha Bhavminaची सेवा करून आमचो दोर नितोड निर्मळ मनाची भक्ती जावली हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी सोफिस्को तुझे सावे आसू तुझे सावे आसू आमची काळजा पोहारुया आमी सगळे Sopeshwara Pogit Baba,
बेदारानी सासनांचे देवा सोल काड्या सोल काय आमी तुका वाकाणूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रायची गुणां जावन ह्या संवसारांत सदांच उरच्या आसुर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक कुरगुट करच्या तुवें ती गोर दुदाचे बुन्यादीर तीर आनी गोठ बांदून दवरले देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरोधरी आमी तुजें किर्तन करता आसुर्गीच्या दरबारा सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता तेच पुरीच्या मोड जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांत दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आपले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक पोराचे रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस तुमचे पासत ते भावलो दिले हे म्हज्या उदासाक करात सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यूक बाबा फिलीप मेरी आमच्या गुरू बाबा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बराबर तिका विधी मोगान कर पुनर्जीवनपणाचो बरोसो मेल्यार ते आमच्या भावभयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पळसुरीत तुका मोल पळोवन फाव कर आम्हा सुमेस्तांची दया करून आमी मागता Antoine Maria de Benjamin Sangatin, Tija Poti, Bagivoti
Jacob. Ani soglia volta barako Josephat Joguto Askari. João Paulo do Sro Bapsai. Ani soglia volta barako sas na jas sukan tam vantoki. Tanjas sagata tujuboy mangaluk ang tafafoko Jesus Christa tusa uka ufi. Dziad Jezu Kurwi, Dziad Jezu Sagata, Dziad Jezu Taj, Povitrat Mianchayek Moda, Sorpurvidar Papa, Sormodonani Vojvoduha, Sasna Chasasna. Dimension D46 Sri Lanka. Sri Lanka.
म्हज्या जेजू बूक उबी संस्काराक तूं सदां हाजीर आसाय हांव सोब मानता सोबता परस तुजो हांव मोग करता जेजू तुका म्हज्या आत्मेक शिवूंक हांव आशेता ह्या वेळार तुजें बूक उमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून उद्मीकपणान तुरी म्हज्या काळजांत ये म्हणून हांव मागता म्हज्या काळजांतूच आसलेले बोरी हांव तुका अभय मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा तुजी सोशिलो कोडसोडून कधीच म्हाका देखूंक नाका आमेन. प्रार्थुया भो ओगाळ बापा आमी घेतला ते क्रिस्त प्रसादा वरवीं आमची काळजां निर्मळ कर अशें तुज्या दोन पुता फिलीप आनी जाकोबा बरोबर तुज्या पुताक देखून तुका वळखून आसासनाचें जिवीत सोडूंक आमी पाव उपकार आमी मागता तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवान आमेन. सगळ्यांक तुमकां पातपुराच्या नांवान फादर मारियो आमचो कपेला फादर एडवर्ड आनी आमचो गांवचो पाद्री भाव फादर इफेमियन मिरांदा हाच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक उतारच्या लोकांक भावडाक आमी मागीर फिलीप आनी जाकोबाची म्हणून एक पोरबी हांव दिता पोरबेची पोरबी तुमकां दितना फुडें आयज आमी कामीस करता तेन्ना एक खाली बाग पडयता ह्या बागाचेर तुमी बसल्यात अशें आमी समजोन हो आमकां आमचो तो एक भाशेन एक पोरबी फेस्ताचेर तुमकां पाठयता तुमी जरूर आयज दोबारच्यान म्हणजे सोमकेन ही पोरबे फुडें वांटो घेवपाची पूण आठवड्याक लागून तुमी तुमच्याच घरांत फुडें मागणी भायर प्रार्थना करून आनी आयचे फुडें मिस्तान वांटो घेवन तुमी तुमच्या आस्काऱ्याच्या ह्या भाग्यवान फिलीप आनी जाकोबाच्या देण्या खातीर फुडें देवाक आर्गां दिली तुमकां पोरबी आमी हांव घेता. आयचे फेस्ताचे दीस युट्यूबाचेर सकाळीं येतले तशेंच CCR टीव्हीचेर सांजे 6:30 वाजता पळोवंक मेळटले. आमी CCR टीव्ही आनी आमची गांवची भाव भयणां जाणें आमकां दिसांनी नोवेनाच्या दिसांनी रिकॉर्डिंग करूंक आतां दिल्याक पातपुरा सांगाता ताका आमी सगळ्यांक दिनवासता. लॉकडावन आसलेल्यान विसा लोकां सांगाती करून आजून पर्यंत परवानगी ना म्हणटच तुमी तुमच्या घरांतूच मागणी वीस आनी उदय करून ह्या मायाच्या म्हयन्यांत देश कुटुंबा संगाती करून देवाचो आशिर्वाद आनी कश्टां विघ्नांतले निवारण सैमीमायेचे मायचे विरोधेन मागचे आनी ते खातीर आमचे पाप साहेबान कांय बरे मागणी आतां पाठयल्ले आहा ते कोंकणींतल्यान तुमी घराक वचचे देश करचो आनी कितें भाशेन ह्या सगळ्या आठवड्याचेर सैमीमाय आमचे उत्मीक आयुश्य मजतीन आशिर्वाद मागता. हे पावटी कुस्साची वा दुसरी पर्व वाड्यानी जाता ती फेस्तां आसची ना लॉकडावन आसलेल्यान लार्ज गॅदरिंग्स मोठी आसलेल्यान तुमी समजून घेवचे. तशेंच तुमकां कोण कोण फोनान विचारता मिले दिल्ले ते कितें करचें आमी आतां तुमकां एक दिसता जाल्यार तुमी हे मिलेर EPCच्या वांगड्यांनी आनी समुदायाच्या फुडाऱ्यांनी पेट मेंबरांनी हे मिलेर तुमी तुमच्याच समुदायान दोग तीग जाणांनी एकठांय करून ते मेळचे आनी ते सायन मारून मागीर हांगा तुमी पाठोवचे म्हणून मागता. ते आमी मागीर गूड सॅमरिटन फंड गोंयचे बंदाक फंड आसा
आनी इगोजीच्या वावरांत ती आमी दवरलेल्या मोकळ बाबडे जायते जाणां विचारतात जाकोब कोण, तियाग कोण आनी जेम्स कोण. जाकोब, तियाग, जेम्स म्हणटा तोच. कोंकणींत ताका आमी जाकोब म्हणटा. तियाग म्हळ्यार पुर्तुगेजींत आनी जेम्स म्हळ्यार इंग्लीश म्हळ्यार आमकां आनीक दुसरो मदेस आमी दुसऱ्याचें नांव काडिना. तियाग, जाकोब आनीक जेम्स म्हणटा तोच सांत. म्हणटो आयज फिलीप आनी जाकोब काय बरी तुमकां दोग साथ दिल्या तांची विनवणी आमी मागुया आनी काय बरे फादर मारियो तांची काय बरी आमकां शिकवण आयच्या प्रवचनांत सांगल्या. दोगांयनूय आपणाच्या देवाक दिल्ल्या गुणांतल्यान बरेपण वाडलें. काम मेन सिंग आपणाकूच करूंक ना जेजू दुसऱ्यांकूय वाडलो. जाकोबानूय आपणा उलोवलो जेजू एक चिटींतल्यान एपिस्टल आमी म्हणटा चिटींतल्यान तो दुसऱ्यांक वाडलो. आनी इग्रोज तुमची इतिहासीक पयले आमी जाणाव आतां एफएमांत मिरांत आहा का ताणें इतिहास बरयल्लो आहा आनी तुमची इग्रोज इतिहासीक. पयलो क्रिस्तांव साश्टींत जाल्लो तो एक गांवचो. पयले पाद्री ऑफिशियली भितर सरले साश्टींत फादर पेरू मास्टेरानेस आनी ब्रादर मानुएल गोमेज ह्या तुमच्या गांवांत पयले मायाचे 1560 वर्सां. आनी ताणें पयलेच हे पावले उपरांत मानशेर थिंगा एक मुक्ती बांदली आनी तिका 20 पेटयली. आनी एक 100 वर्सांनी काय बरें पार त्याच दिसाक पयले मायाचे 1566 ह्या वर्साक ही इग्रोज दोबाच्यान ताची उक्तावणी केली आनी व्हडल्यान दोबाच्यान हांगा 20 पेटयली. पयली मायाचे आदलो लिटर्जिकल कॅलेंडरा प्रमाणे हो जावन आसली परब भगिवंत फिलीप आनी जाकोबाची आनी आतां न्यू लिटर्जिकल कॅलेंडरा प्रमाणे 3 तारखेक केली. ते पयले जोसेफ द वॉक म्हळ्यार जेजू जुजे भावराडी हाची परब दवरलेल्या ही 3 तारखेक परब करता. म्हणटच कितें जावं आमकां हे भाग मायाच्या म्हयन्यांत परब समोर हॉलिडे आहा. ह्या वर्साक बरे ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून आमकां ते भाग मेळोंक ना पूण आमी आशेता आनी आवडेता ही परब फुडाराक दोबाच्यान आमी समोर इग्रोज तुमची तेच बरोबर इतिहासीक. पयलीच इग्रोज ताची 2 दुवो इग्रोज जाल्यो गेटशे थिओलॉजी आनी कोन्सुआ. म्हणटो एक व्हडली ती लांब सुवात म्हणटो सामको कुशालकाय कित्याक हो भावाड ह्या गांवांत पयले सुवातेर हांगा पावलो आनी आतां साश्टीक जुजेबाज हे गांवांत येतात. इगोजीत भितर सरतात. रातचो उदीक करून तरणाटो भुरगो कसो सांती साक्रामेंताची मागणी म्हणटच इगोजीत जायते बरेपणां पूण आमी इगोजीची आपुलबाय करुया आनी आमकां पयलो बाबाड साश्टीत उक्ताडे पयलो फावो जाले खातीर देवाक आर्गां आनी भगिवंत फिलीप आनी जाकोबा भाशेनूय असल्याच बाबाडान आमी जिवोवंक आमकांय आदार मागलो. तो तुमकां आनीक एक फावटी आमी पात्रीच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक आनीक एक फावटी कुशाल बरी परब आवडेता. आनी ह्या दिसांनी हे पुर्बेच्या दिसांनी सगळ्यांक हे आदले भाशेन गोंयार वाजोवपाक बरे रिकॉर्डिंग करपाक आमचे चर्च स्टाफ आसा हे आदले भाशेन आदार दिल्यान तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आनी तुमचो हुस्को आनी तुमचो एक भाशेन आमचे मदें आमचे सगळें बरेपण दाखयले खातीर तुमकां आमचे दिनपास. आतां आमी रावन हो आशिर्वाद आमी घेवया. सर्वेश्वर तुमचे सभे आसो तुमचे सगळे एक एक मागण्या उपरांत आमी आतां जबाब दिवचो. सर्वेश्वरान आपली पवित्र सभा धर्मदूताचे स्थापल्यार भागिवंत फिलीप आनी जाकोबाची विनवणी तो तुमकां पवित्र सभेचे फुलवंत सांदे करूं. धर्मदूताची देख घेवन आनी देवाचे कृपेन सगळ्या मनशां मुखार तुमी जेजू गवाय घेवन पावो. धर्मदूताचे शिकवणेन तुमचो बाबाड गोड जाला. तूं तांचे मागण्यांनी सासणाचे सुखाक तुमी पावो. असो पुर्विदा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे सभे तुमचे दिवान तुमचे सभे सदांच आसो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आनी आतां आमी भगिवंत फिलीप जाकोबाची माल पायतल्यो आनी तांची मजतीन आमचे एक एकल्याचे आशिर्वाद घेतले.
तुजे आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडिका कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळाय आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणाखाल येवन हे पिडेक लागून धगधगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यान्यांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावल मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्तांव आमच्या सोम्या मदीं. Bhagwan Filipan Shagobam Shipasat Mata Krishna Prasad Pratmya Sarveshwara Pandya Baba Jesu Khatir आपले रोगात पाविल्या त्या तुझ्या दुर्दशा Bhagwan Filipaची आणि जगोबाची आई समीपरोम समोरता ताच्या मागण्यात कांदी तुझ्या पुताच्या कोष्टा मरणात आणि पुन्हा शेवटपणात आमकाय मांडली अशे तुका रूबरू बुडवून सासतात त्या दिवशी जावंक आमकां फावो आमच्या सुम्या जेजूचे नांव. आनी पवित्र रितीचो आशिर्वाद भागिवंत फिलीप आनी जाकोबाचे मजतीन आमचेर, आमच्या गांवचेर, आमच्या दिसपट्या जिविताचेर, संवसाराचेर रावूं. Santi, Santi, Santi,